संवसारांतले बूक संवसाराचे शिकोप दिता, पूण एकूच बूक आसा जो सोर्गीचें आमकां शिकोप दिता. आयज आनी फुडाराक कितें घडपाचें आसा तें सगळें आमकां सांगता. ताचें नांव पवित्र पुस्तक, बायबल आमी ताका म्हणटा, जो देवान तुका आनी म्हाका दिलोलो आसा. सोत आमकां उक्तें करता. भुरग्याचो मोकोता तूं सामकार आसतो, दुस्मानाचे जोईत वता. तूं आमचे कोडो तुजेरूच घर बांदता, तुज्याच पावलांनी चलो सोर्गीची वाट आमी दोत्ता. आमची पासका मोगसूक जेजू आयलो, मारेक तूं जल्मलो. ओ जेजू, पासकाचो बोस तुवें केलो. जेजू तुजो मोग आसूंक जिवो, सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक जावो. ओ जेजू, तूं उजवाडाचो दिवो. O moja Jezu, tu संवसाराचो मोकोता. आमचे देरी मामी पवित्र आत्म्याची दिगोटाय. मुर्ती पुजेंतली आमच्या गोरच्याक वाटाय, आनी नुस्तें पिडेंतली जेजू तूंच आमकां राखताय. आमची पासका मोगसूक जेजू आयलो, मारेक तूं जल्मलो. ओ जेजू, पासकाचो बोस तुवें केलो. जेजू तुजो मोग आसूंक जिवो, पवित्र पुस्तक वाचूंक जावो. ओ जेजू, तूं उजवाडाचो दिवो. मोजा जेजू, तूं एकलो सोडवून डाय, तुज्या सारको दुसरो मेळचो ना पेखून डाय. सोर्गार पावोन जाताचें नाका आदार, बापूत आनी पवित्र आत्मो आमचे जिणेचेर राखून डाय. आमची पासका मोगसूक जेजू आयलो, मारेक तूं जल्मलो. ओ जेजू, पासकाचो बोस तुवें केलो. जेजू तुजो मोग आसूंक जिवो, सदांच पवित्र पुस्तक वाचूंक जावो. ओ जेजू, तूं उजवाडाचो दिवो.